हांव आतां बेळगांवच्या चन्नम्मा सर्कलाकडे आसा आनी हांगा जय किसान मार्केटचे जे शेतकरी आसात तांचे जे फुडारी आनी वेपारी आसात तांणी एक आंदोलन सुरू केल्लें आसा। सादारण एक 2 वरांच्या पयलींच्यान हांगाचें आंदोलन सुरू आसा आनी हो जो हे जे आंदोलन आसा तो APMC वर्सस जय किसान मार्केट असो फाटल्या एक जो संघर्ष सुरू आसा त्या संघर्षाचो परिणाम म्हळ्यार दोन्ही वटेन आतां प्रशासनाचेर दबाव हाडपा खातीर दोन्ही वटेन जय किसान मार्केट होलसेल मार्केट जे प्रायवेट मार्केट आसा त्या मार्केटाच्या शेतकऱ्यांनी तेच भशेन त्याच्या वेपाऱ्यांनी सुद्धा प्रशासनाचेर दबाव हाडपाक सुरू केला की जय किसान मार्केट सुरू जावचें। हाचे विरुद्ध फाटल्या 8 दिसां फाटीं सरकारतर्फे जे APMC मार्केट आसा हांगाचे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटीचे होलसेल मार्केट आसा ते सुरू जावचे ह्या पासून फाटल्या 2-3 वर्सांतल्यान संघर्ष सुरू आसलो आनी शेतकऱ्यांच्या दबावाक लागून 8 दिसां फाटीं APMC मार्केट सुरू जाल्लें आसा। थंयसर सरकार अधिकारी आनी सगळे वेपारी थंयसर होलसेल भाज्यांचो वेपार सुरू आसा। ह्या दोन्ही मार्केटांच्या संघर्शा भितर एक तर शेतकऱ्यांक त्रास जावंक लागला आनी तेच भशेन गोंयांचेर लेगीत ह्या दोन्ही संघर्शांचो परिणाम जावंक लागला अशें दिश्टी पडटा। आतां हो संघर्श जो आसा जय किसान सुपर मार्केट वर्सस APMC होलसेल गव्हर्मेंट व्हेजिटेबल मार्केट तो दिसान दीस चिघळपाक लागला। काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आसा की APMC मार्केटूच जाय कारण की त्या जय किसान मार्केटवाले आपणाचेर जुलूम करतात, आपल्याकडल्यान आपणाक उणो रेट दिवन ते कस्टमर कडल्यान वो जे रिटेल मार्केट आसा ते जास्त रेटान भाजी विक्री करतात। वेराज APMC मार्केट जे शेतकरी असतात तांचे म्हणणे आसा की तांणी तांकां हांगा बरो रेट मेळटा, आपल्या मालाक बरो रेट मेळटा आनी कस्टमराक रेट मेळटा। आता प्रशासन ह्या संघर्षाचेर कितें भूमिका घेता हे पळोवचें पडटलें। बेळगांवांतल्यान प्रुडंट मिडिया खातीर लुईस रॉड्रिग्स, ब्युरो चीफ, बेळगांव।